बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. म्हजे भयणीनो आनी भावांनो, आयज आमी ह्या मागण्यांत हो विशय मनांत दवरया. संपूर्ण मोग बिरांत पयस करता. संपूर्ण मोग बिरांत पयस करता. तर आमी आतां ह्या मागण्यांत पूर्णपणे भाग घेवया. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करुया आनी सामकी रिलॅक्स जावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां थिंचोत्थान तकले मेरेन आमी सगळ्या सांद्यांनी कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या भरोन येता. हो अनुभव आमी घेवया आनी सगळो सुस्कार माथ्याचे ताळयेर थावन पांयांची बोटां आसा पर्यंत ते मेरेन तो भायर सोदता. ताकाय आमी आजीर जावया. म्हणजे कितें? सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी जिवीत जावन आसा जेजू, आनी जेजू जावन आसा मोग देवाचो. तर आमचे सगळें मोग भरोन येता. पांयांची बोटां आसा थिंचोत्थान तकले मेरेन सगळ्या आमच्या कुडीच्या मनाच्या आनी आत्म्याच्या सांद्यांनी. हे परी सुस्कार घेता आसतना सगळी आमची चिंतना बरी वायट आनी पोजडी आनी कितेंय जावन सगळें भायर सोदता आनी ताच्या जाग्यार जेजूचें बरेंपण भरोन येता. तर प्रत्येक सुस्कारांत आमी अदीक आनी अदीक ताच्या आसम्यांत घडोवन येता आनी आमी खरी ताची कुडीचे सांदे जावंक लागता. प्रत्येक सुस्कारांत आतां आमी जेजूक आजीर जाल्या. तर हे मनांत दवरया, ताचें सगळें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. ताणें आमकां सांगलां, म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून रावता. सुस्कारांतल्यान आमी ताचें सगळें एकवटता आनी तो आमकां एकवटता. हो सुस्काराचो सागर जेजू जावन आसा. जेजू आमची कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता आनी तो हे परी आमचें सगळें विकता. आनी आमी सगळें आमचे हात इतलें घेवन सुस्कारांतल्यान परतून ताचेर आमी तें सगळें दवरता आनी हे परी ताचें सगळें आमी रिगोवन रावता. आनी जेजूचेर आमी ध्यान मन लायता म्हणटच आमी ताच्या जिवितान अदीक भरोन येतले. आमी तर आपलेपणांत रावत जाल्यार आमचेर वोदरूसुय त्याच सागरांतलें भरोन येतलें. तर ही निवडणूक आमी करूंक जाय. प्रत्येकान जेजूच्या नांवान आमी भरोन येता, तो ताका एकवटान आमी रावया आनी ताचे सारकी आमी ताचे खरे सांदे जावया.
आनी परी संपूर्ण मोग सगळी आमची भिरांत पयस करतली. भिरांत येता कित्याक आमी आपलेपणांत रावता आनी आमच्यान सगळ्या सृश्टीचेर वस्तूंचेर प्रसंगाचेर ताबो आमचो जोडून येवंक जायना. चड पावरफूल, पूण जेजू सगळ्यांक परस पावरफूल आसा. ताका लागून आमी जेजूच्या एकवटान रावत तर आमकां सगळी शांती ताची मेळटली, घोटाय मेळटली आनी ताच्या धैर्यान करेज आमी फुडें आमची पावलां ताचे सगळें मारतलें, कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट. आनी ही परी भिरांत सगळी पयस जातली. आनी भिरांतूच न्हय, सगळें दुयेंसूय पयस जातलें. जितली आमी ताच्या मोगान संपूर्ण जावंक लागतल्या तितलो तो आमचें सगळें वाडटलो आनी आमी उणी जायत वेतल्या. आपलेपण आमचें वेतलें आनी देवपण आमचें अदीक आनी अदीक आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी आमी अणभवतल्या आनी दुसरीय अणभवतलीं. तर ह्या पयल्या पावंड्यार जेजूक आमी चिटकोन रावंक लागल्या आनी तो आमचें सगळें जाणो. आमचें सगळें तो जाणो, कित्याक तो आमच्या प्रत्येक सेल पळय आसा, धाकली युनिट आसा आमच्या कुडीची, तातूंत तो हाजीर आसा आनी तो तें सगळें बरे भाशेन चलयता. आमी फकत ताका हाजीर जावंक जाय. बाकीचें सगळें तो करता आनी ताका एकवटून रावली म्हणजे सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें स्वाधीन करीत रावंक जाय. जितलें आमी आमचें आपलेपण रिकामें करता तितलें ताचें देवपण आमचें सगळें वाडटा. पूण आमी गुलाम न्हय, आमी ताचे सांदे आनी त्या सांद्याच्या बेसान आमी ताका सहकार करता. ताणें उत्तम तरेन सगळो वावर ह्या संवसारांत करचो म्हणून ह्या कारणाक लागून आमी ताका सहकार करता. हे परी तो आपलें राज सर्गीचें संवसारांत स्थापन करून तें अदीकान अदीक घडोवन हाडटा.
तो सगळे आमचे इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव जावन आनी ताचें इंतेसांव तें जातलें. तर आमची चिंतना सगळीं बदलतली. आमी येवजण्यो ज्यो घडोवन हाडटा त्या मोनाच्या पावंड्यार जेजूच्या इंतेसांव प्रमाणे घडोवन येतली आनी आमच्यो कोरण्यो सगल्यो ताच्या त्या आदारान घडोवन येतल्यो आनी हे परी आमी ताका पूर्णपणे सहकार करतले. आत्म्याच्या, मोनाच्या आनी कुडीच्या पावंड्यार भितरल्यानसान भायर जेजूनच आमकां सांगलां न्हय, भितर वता तें न्हय पूण भायर येता तें म्हत्वाचें. आनी ह्या आत्म्याच्या पावंड्यार, मोनाच्या पावंड्यार, कुडीच्या पावंड्यार घडोवन येता वो मास जेजूच्या एकवटाचो, तिचोच ताण सगळें घडोवन येवंक जाय. आनी ते भाशेन आयलें म्हणटच आमचें जिवीत परिपूर्ण जावंक लागतलें. तें ताचें काम, तो करतलो तें. आमी फकत ही परी ताका सहकार करीत रावया. ह्या पयल्या पावंड्यार आमी पूर्ण जाल्या उपरांत आतां दुसऱ्या पावंड्यार आमी जेजूच्या उतरांचेर आमचें ध्यान मन लावया. देव मोगूच जो कोण देवान जियेता तो देवाच्या मोगान जियेता आनी देवाच्या मोगान तो दुसऱ्यांचो मोग करता. वो संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. काळजीदारपणी आमच्यान जेन्ना आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान मांडून जियोंक लागता तेन्ना आमचे मदें कसलीच भिरांत आसची ना. आमी कसलेंच वायट करिना. आमी फकत बरें पळय तें करता कित्याक जेजू जावन आसा बरो आनी तो बरेपणूच करता कित्याक तो देवाच्या बापायच्या एकवटान जियेता. आनी आमी ताका एकवटान आसा म्हणटच ताचे सांदे कशे आमी ताचो कार्य फुडें व्हरतले. व्हडलें कांय करची गरज ना. जें आमी सदां दिसपटी करता तें उत्तम तरेन म्हणजे ताच्या एकवटान करीत तर बाकीचें तें सगळ्या संवसाराकूच लागतलें आनी दुसऱ्यांकूय तें लाभलें म्हणटच ती हे भाशेन जियोंक लागतली. तांचेंय परिवर्तन जातलें. तांकां नमुने जाय आनी आमी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान जियोंक लागलीं की ना आमी तांकां नमुने जावंक लागता. आत्म्याच्या पावंड्यार हें इंतेसांव आमकां समजलें म्हणटच
आमची येवजण्यो सगल्यो त्या प्रमाणे घडोवन येतल्यो. म्हणजे कितें, जें आमी कोत्ता, जें आमी आयकता, जें आमी उलयता, तें सगळें जेजूच्या एकवटान केलें म्हणटच तें सुफळ जाता. दाख वेलींत आमी रिगोन रावले म्हणटच वेल आनी फांदो सगळें बरेपण दिवंक लागता. वेल जेजू जावन आसा, आमी फांदते. आनी आमी बरे फांटे जाता कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. ही कृपा ताणें आमकां दिल्या, आमच्यो वस्तुंगी न्हय, ताची कृपेन बरोवन हें आमचें सगळें घडटा. आनी कृपा आमकां मेळिल्ली दुसऱ्यांकूय मेळटा जेन्ना आमी पूर्णपणे हे कृपेन आमचें जिवीत सादता. सायबीण मायन आमकां दाखयलां कशे भाशेन ती पूर्णपणे देवाच्या एकवटान रावन तिचे सगळें मागीर बाकीची कृपा व्हांवंक लागलेली. जेजू तिच्या उतरांनी कोन्यांनी जुआंवांक, एलिझाबेथेक आनी हेरांक स्पर्श करून तांकांय बाळगून दवरूंक लागलेलो. तेच भाशेन तो आमचेंय सगळें घडोवन हाडटलो. तर हे भाशेन मागणें केल्या उपरांत आतां आमी हो तिसरो भाग घेवया आनी ह्या भागांत आतां आमी देवाक आर्गां दिवया. आमी कशे भाशेन हो वेळ सारलो, बरे भाशेन सारलेलो आसा न्हय, पूर्णपणे सारलेलो आसा न्हय, तर आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान हेच पळय सारया. आतां पवित्र भोजन घेता पळय तेन्ना ताच्या एकवटान रावया आनी आमचे दोळे ताचेरूच स्थिरावया, साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचेर. आनी तो मागीर आमकां ताची कृपेची, दयेची, काकलुतीची किरणां भितर आमची कुडींत मनांत शिरून, काळजांत शिरून आमकां तो पेखोवणी दितलो आनी आमकां ताचें सगळें घडोवन हाडटलो. हे परी जेजूक आमी साक्रामेंतानूच न्हय, पूण हो साक्रामेंत सगळे सृश्टी मदें आसा. जेजू सगळ्या मदें जियेता. तर हांगसर तर आमच्यान ताचेर थिरावंक जाता जाल्यार सगळे सृश्टीचेर आमकां फकत जेजूच दिसती पडटलो, कित्याक ताचे सगळे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा.